प्रितीच्या बाबडीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 11वो विसवोर वोड 14 ते 23 पर्यंत. Luke chapter 11 verses 14 to 23. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. मोनो करून सोडलो एका मनशा वेलो एक देंवचार जेजू काडटालो. पूण तो देंवचार काडिना फुडें तो मोनो उलोवंक लागलो आनी सगलो लोक अजाप जालो. तरी आसतना त्या लोकांतले कांय जाणांनी म्हणलें, बेल्जेबूल देंवचाराच्या पर्दाना उदेशी हो मनीस देंवचार काडटा. हेर कोण कोण ताचे परिक्षा करूंक स्वर्गावेली एक कुणाल ताचे कडेन मागताली. तांची चिंतना ओळखून जेजून अशें तांकां म्हणलें, खंयच्याय एका राज्या भितर नागरिकाचे पंगड एकामेकाचेर उपरासून झूज करूंक लागले जाल्यार तें राज पाड जातलें आनी घरार घर मोडोन पडटलें. म्हणटच सैतानाच्या राजांतूय एकामेकाचेर झुजतले पंगड आसात तर ताचें राज कशें म्हूण उबें धरतलें. हें हांव सांगता कित्याक बेल्जेबुलाचे पदवेन हांव देंवचार काडटा म्हूण तुमी म्हणटात. हांव बेल्जेबुलाचे पदवेन देंवचार काडटा जाल्यार तुमचे पाटलावदार कोणाचे पदवेन काडटात तर? म्हणटच तीच तुमची नीत करतली. पूण हांव देवाचे पदवेन देंवचार काडटा जाल्यार देवाचें राज तुमचे तांय खरेंच पावल्लेंच आसा. कोण एक बलिश्ट मनीस आपली सगळीं हातयारां घेवन आपलें घर राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्याकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताच्याकूय बलिश्ट दुसरो एकलो येवन ताका हावयत तेन्ना ज्या हातयाराचेर तो पातयतालो ती सगळी हो अदीक बलिश्ट मनीस काण घेतलो आनी ताचो माल वांटतलो. म्हज्या बागानांत ती म्हजेर आड आसात आनी म्हज्या बरोबर पुजायनात ती शिंपडायतात. प्रितीच्या बाबडीनो आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू जेन्ना एका मनशाक जो मोनो आसा ताका बरो करता, ताजेर देंवचार आसा तो काडटा आनी तो मनीस आतां उलोवंक लागता. लोक थिचर जो आसा जेजूक म्हणटा तो देंवचाराच्या पदवेन म्हणजे बेल्जेबुलाच्या पोरदारान तो असली कामां करता, म्हणजे देंवचार काडटा. भाव भयणीनो, आमी चड इतलें बारीक चिंतूंक ना, पूण पळयात कितें तो लोक म्हणटा. जेजू जावन आसा देवाचो पूत, तो जावन आसा देव, ताका पदवी आहा देंवचार काडपाक. बिश्टे कोणाक देंवचार काडूंक जायना. कोणाक पदवीच आसा ताका देंवचार काडूंक जाता. जो कोण भावार्थी आसा ताका देंवचार काडूंक जाता. जेजून सांगला माकूचो 16वा विसवोर वोड 16 आनी ते 18 पर्यंत म्हणलां की जे भावार्थी आसा तांकां फकत देंवचार काडूंक जातले, तांकां दुसऱ्यांक हात घालून पेकोवणी दिवंक जातली. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो तो देंवचार काडटलो, लोकांक बरो करतालो, तो खरेंच जी पदवी हाल्ली ताका सगळीच्या बापाची पवित्र आत्म्या उदेशी तो मनीस जावन येयल्लो, तो आतां ती पदवी घेवन सगळें बरें करतालो. पूण लोक कितें म्हणटालो ताका? तो लोक म्हणटालो ताचे कडेन ताजे वयर देंवचार आहा, तो देंवचाराच्या पदवीन तो सगळें करता. आनी आमी जाणो आयज जेन्ना आमी हें शिवर्तमान वाचता की जो लोक म्हणटालो तें फट आसली, तें खरें नसलें. कित्याक जेजू पदवी आसली, जेजू देव आसलो आनी जेजू तेजे फुडें आयज कितें सांगता. तो म्हणटा आमकां 23 वडीन, म्हज्या बागान नान ती म्हजेर आड आसात आनी म्हज्या बरोबर पणजयनान ती शिंपडायतात. भाव भयणीनो, एकदम कोडी उतरां जेजूची. पूण आयज जेन्ना आमी 2000 वर्सांच्यान हें शिवर्तमान आयकता, आमी खरेंच शिंपडायता काय? आमी खरेंच हें देवाचें उतर परगडटा काय? आमी जो लोक देवाचें उतर परगट करता, देवाच्या उतराची सजमणी सांगता, तांकां भावार्था म्हणून ती देंवचार काडटात, लोकांक बोरींग करतात, देवाच्या उतराची सजमणी दितात, तांकां आमी खरेंच बरीं उतरां उलयता काय वा तांचेर आड येता? कितले पाटी आमी भाव भयणीनो धर्मान आमी भरलेलीं आसा. जो आमकां धर्म सांगता कर, पूण हें तें करपाक आमी करपाक तयार आहा, पूण भावार्थ धरपाक आमकां एकदम कठीण लागता. कित्याक भावार्थ धरता तांकां
तांकां देंवचार काडूंक जातले, तांकां पिकोणी दिवंक जातली, खूब खूब अजापां करूंक पावतले. आनी कित्याक ती वावर दवरतात म्हणून. पूण जो लोक धर्म करता ती सदांच सजमतात की जो लोक भावार्थान चलता ती तांचेर देंवचार आहा म्हणून. कित्याक तांकां जायना जें भावार्थी लोक करूंक पावता तें. आनी देखून ती आतां जो भावार्थी आहा, जो देवाचें उतर परगट करता, देंवचार काडटा, बरी वस्तू करता, तांचेर आड येतात. आनी आमी आतां जेजूचें राज शिपडायता. आनी भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां कितें सांगता, तो म्हणटा जो कोण हें काम करतलो शिपडावपाचें, सगळ्यांक जमा करचो ना, म्हणजे ताचें राज वाडपाक वावुरचो ना जाल्यार एक दीस तो येतलो आनी आमकां एकदम कडी सजा दितलो. आनी कडी सजा म्हणजे भाव भयणीनो, आमकां फकत भुणकोणीन घालचो ना. आमी समजना की आमी ह्या संवसाराचेर कितें वायट केलें, कितें चोरलें, कोणाक नागोयलो, कोणाचो बलात्कार केलो, आमकां भट धरलो जाल्यार आमकां भुणकोणीन घालतात, आमकां खास मेळटा. पूण भाव भयणीनो, जो लोक असली कामां करता, म्हणजे जेजूचेर आड वेता, जेजूच्या राजाचेर आड वेता, दुसऱ्यांक त्रासान उडयता, आतां कांय जावचें ना. वय आमी समजना कांय जायना म्हणून आतां आमी आमचें करूंक जाय तें कोत्ताले आमी. पूण भाव भयणीनो, एक दीस येतलो जेन्ना जेजू परतून येतलो ह्या संवसारांत. तो एक एक नीत करपाक येतलो आमची. तो तेन्ना सोरवंडार म्हणून येवचो ना, तो काकुतीचो सोरवंडार म्हणून येवचो ना, तो नीत करपाक येतलो. आनी त्या वेळार ज्या लोकांनी शिपडायलां, ज्या लोकांनी त्रास केला, ज्या लोकांनी जेजूचेर भावार्थ धरूंक ना, त्या देंवचार काडूंक ना, दुसऱ्यांक बरें करूंक ना, शिवर्तमान परगट करूंक ना, तांकां एकदम कडी खास आसलेली. कित्याक भाव भयणीनो, आमी समजता की आमी क्रिस्तांव जाल्यार, आमी भावार्थी जाल्यार हें परगटपाचें काम फकत प्रेगादोराक आनी दुसऱ्या लोकांक हा. पूण आमी खरेंच भावार्थी जाल्यार हें देवाचें उतर परगट करपाचें काम, दुसऱ्यांक बरीं करपाची जेजूच्या पदवेन, दुसऱ्यांचे देंवचार काडपाचें काम, हें सगळें काम देवान एक एकल्या भावार्थीक दिलां, जो भावार्थ धरता जेजूचेर. आनी आमी हें काम करिना जाल्यार आमी खरेंच भावार्थी. आनी आमकां हे सासणाचें खास आमी भोगूंक पावतले. आयज भाव भयणीनो, खरीच भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. आमी ह्या उतर आमच्या काळजान रिगून धरुया. आमच्या मनाची नडसोडणी करून हें उतर आमी पाडुया. खरेंच ही जी अजापां, ही जी महिमा जेजूची, जी आमी आयच्या शिवर्तमान पळयता की जेजू एका मनेक बरो करता, देंवचार काडटा, जेन्ना तो ह्या संवसारान आसलो कितलें बरें केलें, तेंच काम आमच्यान करूंक जाता. आयज आमी ह्या शिवर्तमाचेर नियाळ करुया. आमी करूंक जायना जाल्यार आमी ह्या उतरान रिगून रावया. आमी खरेंच पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या मनाची नडसोडणी करून हें सगळें क्रिस्ती जिवीत, हें बरें जैतिवंत जिवीत आमी जिवंक पावया. आनी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक, जेजूचें राज फुडें सरपाक आयजथान आमी वावुरया. तुमकां तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस आवडेता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सोरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकट तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव आवडयतां.